नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. गोयान मागली केंद्राकडेन 1000 कोटींची पॅकेज. 58 ग्रेडी सकयल्ल्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करची म्हण मागणी. मुख्यमंत्री पार्सेकार मेळो अर्थमंत्री जेटलीक. शेनवारा सावन उत्तर गोंयांत सनबर्न सुपरसॉनिकाचो धूम धडाको. दोनूय डान्स म्युझिक फेस्टिवलाक स्टे दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. टॅक्स बुडयलो म्हण घाल्ल्या याचिकांचेर सुनावणी 12 जानेराक. पणजेच्या पोटवेंचणुकेक लागून बीजेपी नगरसेवक आनी आयुक्त संजीत करतात कोयराचेर राजकारण. आपले नाव घाण करपाक चल्ला घाणीचें राजकारण. महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचो आरोप. होम स्वीट होम ह्या कोंकणी सिनेमाचो जालो प्रिमियर शो. पहिल्याच दिसा पिक्चर हाऊसफुल. गोंयकारांक जागो करपी फिल्म. मानेस्तांची प्रतिक्रिया. सरकारान फिल्म केले टॅक्स फ्री. आनी ओसोळण्या कोलवाड्यार एफसी गोवाचो स्टार मिडफिल्डर रोमियोचो भोवमान. चीफ कोच जिखोवन दिल्ल्या संदीचे रोमियोन केले भांगर. रोमियोच्या खेळाची तोखणाय. खबरो विस्तारान. मायनिंग बंदीची अर्थीक पोकळी भरून काडपाक गोंयाक येता त्या केंद्रीय बजेटांत 1000 कोटींची पॅकेज जाहीर करची म्हण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान अर्थमंत्री अरुण जेटली कडेन मागला. शुक्रारा जेटलीन आपयल्ल्या सगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बसके उपरांत पार्सेकारान जेटली कडेन हो प्रस्ताव घालो. त्याच बरोबर 58 टना सकयल्ल्या मिनावेलो निर्गत कर काडून उडोवचो म्हणूनय गोंयान मागला. प्रस्तावित केंद्रीय गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्साचेर चर्चा करपाक अर्थमंत्री अरुण जेटलीन सगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची दिल्ली बसका आपयल्ली. बसके उपरांत गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान जेटलीक मेळून गोंयाक सद्याचे परिस्थितीत वेगळो आदार दिवचो म्हूण प्रस्ताव घालो. एकूण हे सगळे मायनिंग प्रकरणांत स्टॉपेज मायनिंग जाले आनी जेतूनसून दर वर्सा आमकां सादारण 1400 कोटी रुपया हे पडटा नुकसान बसता. त्यामुळे अंदू आमकां बजेटांत धरची रक्कम आमचे खातीर प्रोविजन करचे कॉम्पेन्सेट करपाक. वन टाइम कॉम्पेन्सेशन. हय ओके. आनी ह्या मागणी केल्या 1000 मागणी केल्या 1000 कोटी. 58% सकयल ग्रेडीचे मिनावयलो निर्गत कर काडून उडोवचो म्हणूनय ताणें मागला. तेची जाली हय उलोवणी जाली. ही वॉज पॉझिटिव्ह अबाउट इट. हांवें म्हटलं सगळ्यांचेर ना केली तरी किमान हे पळय ग्रेड पळय. हां. आणि 58% सकयली तरी टोटल वचची वयर मागीर कमी कायद्या जाता. मोठ्या प्रमाणार ह्यो सरकारच्यो हे ज्यो आसले पळय केंद्र सरकारच्यो स्किमी ह्यो ते कट मारतात. आमकां ते एन्युअल ग्रँट करून दिवची हे एक आमी मागला. हां. तुमच्या स्किमीतसून दिवं नाका. आमच्या गरजे प्रमाणे आमी करता. आमचो जो स्टेट शेअर ऑफ रिसोर्सीस आसा त्या शेअराचेर आमकां एन्युअल ब्लॉक ग्रँट दिवची. ही बजेटरी प्रोविजनांसून त्यांच्या बजेटांत आमकां दिसची आमच्या गोंया खातीर ही अमकी. मागीर आमी तेचो वापर जावो तसो करतात. सगळ्या राज्यांच्यो वेगवेगळ्यो आनी स्वतंत्र कर प्रणाली एकवटीत करून केंद्रीय पावंड्यार गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हळ्यार GST लावपाचो मोदी सरकाराचो यत्न चल्ला. खंयच्याय परिस्थितीत येता ते अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकार GST विधेयक पास करपाक सोदता. ते फाटभुंयेर अर्थमंत्री जेटलीन GSTचेर सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बसका आपयल्ली. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणटा सगळीं राज्यां GST खातीर तयार आसात. राज्यांनी कांय सुचोवण्यो केल्यात. FRBM नेम सदळ करचे म्हूण मागणी. धोरण थारायतना सुचोवण्यांचो विचार जातलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. उत्तर गोंयांत दर्यादेग वाठारांत शेनवारा सावन सनबर्न आनी सुपरसॉनिकाचो धूम धडाको सुरू जाता. दोगांनी टॅक्स बुडयलो म्हण प्रकरण हायकोर्टांत पाविल्लें. मात हायकोर्टान पार्ट्यांक स्टे दिवंक न्हयकार दिला. केस 12 जानेराक दवरल्या. सनबर्न आनी सुपरसॉनिकाच्यो टिकेटी ऑगस्टा सावन विकपाक लागिल्ले. मात दोगांनी खंय सरकाराक एडवान्स टॅक्स भरिल्लो ना. सुपरसॉनिकांत प्युअर म्युझिक एंटरटेनमेंट आसतलो. बाकीच्यो गजाली वा चलयां कडेन किजिला करपाचो कोणेय यत्न केल्यार तांकां उपाय केला म्हण निखिल चिनप्पा मिडिया कडेन उलयलो. What mechanism government has? Let them explain to the people of Goa what mechanism they have to estimate the tax on the tickets that are already sold. Because तुमका सांगता suppose 1 लाख तिकेटी गेल्या
आनी भितरले 50,000 लोक जर इव्हेंटाक येवकूच ना जाल्यार 50,000 आमी 50,000 टिकेटी ज्यो विकल्यो तांच्यांनी ताजे वयलो टॅक्स बुडलो आमच्या स्टेटीचो. हाव गव्हर्मेंट वील रिकवर दॅट टॅक्स. इट वील रन टू क्रोर्स ऑफ रुपीज. दे वील पे पेटी 1-2-2.5 कोटी फारीक करताले आनी जालें म्हणटाले. गव्हर्मेंट म्हणटाले जालो म्हणून एस्टिमेट केलो आमी जालें म्हणटाले. लास्ट इयर सुद्दां तांच्यांनी टॅक्स फारीक करूंक ना कितलोसोच. पुलिशेचे सेक्युरिटीचे पयशे फारीक करूंक ना. सो वाय गव्हर्मेंट इज ट्रस्टिंग देम. आनी कोण आपल्याला गव्हर्मेंट इतल्यान ब्लॅकलिस्ट करतले. दीस पीपल आर डिफॉल्टिंग द स्टेट एवरी इयर अँड गव्हर्मेंट इज मेकिंग देम मोर कम्फर्टेबल एनवायरमेंट टू डू इट. इतले मजगती सुपरसोनिकाच्या आयोजकांनी पार्टी वेळार बायलांच्या सुरक्षेची खास व्यवस्था केल्या म्हूण मिडियाक सांगले. Safety for dance music fans that come to Goa, especially women. We've invited a security consultant from South Africa, who's Mr. Zain Wilmans. He's come in with his own team, and he's going to be working closely with us and the local administration to make sure that we have very strong protocols in place to make. If you're here for the music, we're going to welcome you with open arms. If you're here for anything else but the music, you will get into trouble very quickly. We will not tolerate an excuse of "I was only joking," because we know a lot of guys can tend to say, "Oh, it was only a joke, I was only joking." There is zero tolerance to any kind of misbehavior. घेऊया एक विराम.